कोण रे तो माझी पाठीवर माझी पाठीवर अरे हा कसं येऊ शकणार तुम्ही पुढे गेल्या बहिणी त्याका विचारा हय किती सांगता पुढे असला सारख्या गावात सगळ्या प्रेमी अरे युरिन पुढे पहिले ओके राव रे माईक माईक असं मरच काय फुल्या बोलायला काय मोबाईल ओपन कर रे ओपन कर रे बंद कर हा हो आता अरे दुखू नका रे बरोबर देताचो माईक माईक माझेर पण बोललं ते सेव घ्या माझ्या पण उभं रावलं मोदी आता हा उदय सांगलेलं मायक अरेंज करून मारे सोडा लावले मारे सोडा लॅपटॉप आणि पुढे पाय कोरिया करता ब्रीफ करता होय रे केलं रे चल स्टार्ट कर वीरेश सगळ्या प्रेस भाव युवकार आमचे सगळे कॉम्पिटिशन लीडर आमदार पार्टी प्रेसिडेंट सगळे गोंयकारांक युवकार आयज आमचो 5वो दीस प्रोटेस्टाचो आनी हंगर स्ट्रायकाचो 4थो दीस काल तुम्ही पळयला आसतलें गोंयभरांतल्यान गोंयकार गोंयचो मोग घेवन भायर सरले आनी गोंयचो मोग इतलो आसलो की प्रचंड प्रमाणात तेंच्यांनी आपलो जो रायट आसा जो फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा ही दिसून येयली आनी त्या इतले दीस आमी आवाज करताले गांवचे पांयांचे लोक जावं सानंद्रे मतदारसंघाचे लोक जे आवाज करताले टिस्पी डिपार्टमेंटान आमकां काडून हाडले पण काल आनी पयर जो प्रचंड प्रमाणात गोंयकार आमकां दिसले ह्या आझाद मैदानाचेर तितून तुम्ही पळयलां आसतलें आयज आमकां मुखेलमंत्री हांगा येवन मेळोन गेलो जे आमी आमचे डिमांड्स घातलेले ते आमी सुरवाती पासून एकूच सांगताले की 39A अमेंडमेंट जे आसा ते भायर मारपाक जाय आनी आयज जशें आमी डिस्कशन केलें मुखेलमंत्र्या कडेन खुबशे पॉयंट आमी एकामेकांक डिस्कस केले आनी तितून पयलो जो मुद्दो आमी मांडलो तो म्हणजे ते दिसा जशें टीसीपी डिपार्टमेंटाच्यान जे पुलीस ऑफिसरांनी आमकां ड्रॅग करून गांवच्या लोकांक तसोच म्हाका ड्रॅग करून भायर काडलो आनी सकयल उडयले हे कोण आसा कितें आसा तेंचेर एक्शन जावची म्हणून दुसरो मुद्दो आमी मांडलो तो म्हटल्यार आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जितले लँड यूज चेंज दिल्ले आसा हे भायर मारचे जितून 9 प्रपोजल्स आमकां दिसून येयले 4 अप्रुवल ऑलरेडी जाले तितून आमी तांकां सांगलें की
प्रोविजनल जे आसा आनी अप्रुवल्स जे आसा ते दोन्ही भायर पडपाक जाय. बट मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपणाक पळोवचें पडटलें म्हणून हें कितें आसा तें, कित्याक प्रोविजनलाचे तो आपूण एश्युरन्स दिवंक शकता म्हणटा, पण फूल जे अप्रूव्ड आसा तेजे आपूण एश्युरन्स दिवपाक शकना म्हणटा. आपणाक तें पळोवचें पडटलें. आमी ताका सांगलें की ऑलरेडी तेजी फायल मूव जाल्ली, पण ती फायल मूव जावन मिनिस्टरा कडेन पावोन ती मागीर सायन मारूंक ना. सो ही तर एक तर तुवें एश्युरन्स दिवपाक जाय की ही आपूण क्लियर करतलो आनी सगळी रिमूव करतलो. आनी आमचो तिसरो जो मेजर डिमांड आसलो आनी आख्ख्या गोंयकारांक आयज तुमी पळयता आसतलो, हो जो मुवमेंट आसलो हो फक्त पांयांतल्या गांवांतल्यान सुरवात जालो. तशेंच सांद्रे मतदारसंघाचे सगळे लोक एकठांय जाले आनी जेन्ना सगळ्यांक कळलें की खूब कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज अप्रुवल्स दिल्ली आसा, तितून आक्रोश हो वाडलो. आनी फक्त सांद्रे पुरतीच न्हू, जेन्ना आमकां भायर बांदले तेन्ना हो गोंयभरांतलो एक मोठो विशय घडलो. आमी उलो मारलो गोंयकारांक की तुमचो आमकां हातभार लागतलो सपोर्ट करपाक. आमी ऑपोजिशन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक, ऑपोजिशन जितले आसा एक्टिविस्ट, NGOs हांकां उलो मारलो की हें जें आसा तें भायर मारपाची गरज आसा 39A. आनी त्या ज्या अंतर्गत आमकां सगळ्यांनी भोव संख्येक पाठिंबो दिलो. एक लोकां मदीं उमेद जागली, खरेंच समज गोंयकार उबे रावले नाल्यार हें 39A भायर मारूंक शकता. हें जें आयज गोंयान अंधाधुंदीचो कारबार केल्लो आसा, गोंय सोंपता तें पळयता दोळ्यांनी. आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां ती काबार जाता ती पळयता. ते पळोवन गोंयकारांचो जो काळजान जो उजो आसलो तो आमकां कालच्या दिसा तरी दिसलो. आनी तो उजो आमी पालोवंक दिवंक शकना. हो आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचो क्लियर कट जो 39A विरुद्धान लढो आसा, हो लढो आनीक स्ट्रॉंग जालो. आनी जशें आमी आयज डिस्कशन केलां, आमी उलयल्ले आसा, सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्सान घेवन परत एकदां सांगपाक सोदता मुखेलमंत्र्याक की हे 39A जें आसा हें स्क्रॅप करपाक जाय. आनी हें स्क्रॅप करपाक पयलीं म्हटल्यार एक कॅबिनेट रेजोल्युशन तुम्ही पास करचें. जे कॅबिनेट रेजोल्युशन पास करून तुम्ही फुडें मागीर डिक्लेअर करूंक शकता की आमी हें स्क्रॅप करता, 39A स्क्रॅप करता गोंयभरांत. दुसरें, जो AG आसा, एजीन एक एफिडेविट फायल करची आनी कोर्टाक दिवची की आमी 39A अंतर्गत कितले प्रपोजल्स दिल्ले आसा हे आमी स्क्रॅप करता, हे भायर मारता म्हणून. आनी फायनली एक गव्हर्मेंटान बील हाडचें आनी विधानसभेन हाडून हे बील सरकारातूच पास करचें की आमी हे 39A अमेंडमेंट स्क्रॅप करता म्हणून. हो डिमांड आमचो आसा. आनी हो डिमांड म्हाजोच न्हू, हांगा सगळे बसल्या जावं गोंयभरांतले प्रत्येक गोंयकाराक जेका दिसता की हें गोंय उरपाक जाय, हो प्रत्येक गोंयकाराचो डिमांड आसा. सो आमचें एकूच म्हणणें आसा सरकाराक, मुखेलमंत्र्याक, की आयज आमच्या गोंयकारांचो जो उलो आसा हो उलो आयकोचो. हो फक्त आमी एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमचोच उलो ना, हो प्रत्येक गोंयकाराचो उलो आसा. आनी हांव मागता की हे आमचे जे डिमांड्स आसा हे जाता तितले बेगीन पुराय जातले. फाल्यां BSC मिटींग आसा, थंय आमी हे घालतले. पण आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स जाय, ओपनली सांगपाक जाय की 39A हो गोंयभरांतल्यान स्क्रॅप जातलो. आनी जे गोंयकार आयज भायर सरल्या, तुमी पळयता गोंयभरांत कितलेशे प्रोजेक्ट येता, कितलेशे प्रपोजल जावन लँड यूज चेंज जाल्ले आसा, जाता. हे सगळे फाटी मारून एक सुकुल्लें गोंय आनी बरें गोंय आमकां मेळटलें. आनी समज हे जायना, मुखेलमंत्री समज जावं
कॅबिनेटाच्या थ्रू हे समज घडना जाल्यार आमी गोंयकार एकजूट रावतले, आंदोलन हे फुडें वयतले, माझे उपोशणाचे आंदोलन जे आसा हे आनीक फुडें वयतले आनी हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता, समज हे जायना जाल्यार तुमचो हातभार प्रत्येक गोंयकाराचो आमकां लागतलो हे आंदोलन आनीक फुडें व्हरपाक लागून. आमी आयज वाडटा, गोंयकार आयज चिंतता की खरेंच गोंयाक लागून आमकां भायर सरपाक जाय आनी आमी पयले ह्या दिसांनी कितलेशे गोंयकार हांगा येयले, तेंचो तेंको आमकां दाखयलो, मोग आमकां दाखयलो आनी फुडें हे मास एजिटेशन आमी करतले इन केस हे आमकां डिमांड आमचो फुलफील जायना जाल्यार. सो एकूच मागता की हे जे डिमांड आसा हे आमचे फुलफील करचे आनी एक ओपन ब्रिफींग जी आसा ही मुखेलमंत्र्यान दिवची. देव बरें. पण तू विड्रॉ करता आतां? एजिटेशन प्रोटेस्टाचो हंगर स्ट्रायक म्हाजो जेन्ना पर्यंत हे आमी डिमांड घातलेले आसा ते डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हो हंगर स्ट्रायक सोंपपाचो ना. मुखेलमंत्री येवन म्हाका म्हणपाक लागलो की तुमचे हेल्थ प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय, पण हांव एक सांगपाक सोदतां म्हाज्या हेल्थाकून चड आयज गोंयचे हेल्थ हे प्रायोरिटीचेर आसा. म्हाजो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू आसा आनी गोंय तुमी पळयता आसतले की गोंयचे हेल्थ आयज बिगडत आसा. हांव तरी एकटो आसा ना, पण गोंयांत तुमी चिंता कितले जाण आसात. गोंयचे सगळे आनी आमचो सेम वाचोवपाक हो एकूच पर्याय आसा आनी म्हाका सगळ्यांचो आनी आमचे आख्खे जितले हांगा आसा गांवचे लोक सगळे गोंयकारांचो हातभार लागतलो. हांव आमचे विरोधी पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टी हांकां सगळ्यांक उलो मारता की ह्या लढ्यात आमी एकजूटपणान आमी फुडें या. NGOs आसतले, एक्टिविस्ट आसतले, तो बाकी सगळ्यो संघटना आसतल्यो, हो जो लढो आसा तो आमकां फुडें व्हरपाक जाय गोंयच्या भलायकीक लागून आनी गोंयकारांक लागून. विरेश तुम्ही फाल्यां म्हटलेलें आसा बसून तुमचे उपोषण चालू असतले. कितें मरे वी ट्राय टू कन्विन्स हिम. आमी विरेशाक कन्विन्स केलो की तुगेले हेल्थ पॅरामिटर्स कालच्या दिसाक सारके ना एंड यू शूड लूक इट इज टेकिंग अ टोल ऑन युअर हेल्थ. तेजे भितर तेगेले शापायचे गुण आसा, फ्रिडम फायटर तेगेलो शापाय आनी ही हॅज टेकन दीस थिंग एज ही हॅज सेड कलेक्टिवली. He feels that this has to go on in the interest of the state. आज हातल्या खयल्यार बाबासाहेब आंबेडकराचो फोटो आहा, तेणे जे संविधानाची कॉपी आहा. आमच्या संविधानान बाबासाहेब आंबेडकरान जेन्ना क्रांती जावपाक जाय म्हणून कितें सांगलें, आमकां एड्युकेट करपाक, ऑर्गनायज करपाक आनी एजिटेट करपाक संविधानान दिलेले हक्क मागता. So we are educating the people of Goa through Viresh Bolkar. This is an inspiration. This is a movement which the people of Goa are inspired for fighting for their rights. We are agitating in a non-violent manner. We are agitating here at this particular sacred place. Kranti inga घडपाचे जी क्रांती गोंयभर जावपाक जाय, उजो जो पेटपाक जाय तो ह्या जाग्यावर पेटलो. आनी हेज मुखार जेन्ना आमी ऑर्गनायज म्हणटा, ही हॅज अपील्ड टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, NGOs, एक्टिविस्ट, religious heads, leaders, that we are fighting for a cause. That cause is dear to the hearts of Goans. And I believe it is truly press माध्यमांनी तुमकां सांगपाक सोदता हांव, we also need to respect his privacy. I believe that since it is not easy for 5 days to be like this, I think ही एरियाय म्हाका दिसता has to be cordoned off. There should be some privacy of the people also coming. The next move we will definitely
people here will tell you all what is the next move from tomorrow, day after. But he has said very clearly, that suspension, termination of that PI. Number 2, in his villages, they started the movement with him first. So त्याच्या मतदारसंघान जे scrap करपाक जाय, खास करून provisional whatever that needs to be scrapped. Number 3, 39A should be scrapped through a cabinet meeting. It has to be resolved. It has to also, the Advocate General needs to give an affidavit submitted in the respective courts where the courts are pending. These are what are his demands, and I believe that it is up to this government. If you all want to be ruthless, if you all want to take lives of people, the rest is up to you. So, mukar maka dista very clear. Protest ha na they will give you a clear signals, but he has also said that there will be a major agitation if these demands are not met. Very simple. फाल्यां कॅबिनेट आसा युरी बाब, फाल्यां तुमी घेवचे ते मुखेलमंत्री सांगले फाल्यां ना कॅबिनेट घेवपाक आनी जाल्यार आतांय घेवपाक जाता, आनी घेवपाक कांय ना प्रॉब्लेम. फाल्यां कितें रावपाक आतां घेवपाक पण फाल्यां आनी एक म्हणलेलें विदेशान म्हणलेलो BSc मिटींग आहा म्हणून. So no I'm saying BSc is a business advisory committee meeting. Whatever is being discussed is already printed before. That is the agenda. आमी जेन्ना हाल वयतले थिंगा आमगेले डिमांड दे डोंट ब्रिंग ऑन रेकॉर्ड ऑल्सो. BSc म्हणटाय ती कांयच अर्थ ना, कांयच एब्सोल्युटली अर्थ ना. आनी जे बिल दोतोर फेर्देन रिबेलान जे आमकां ड्राफ्ट करून दिल्ले इनफ इज इनफ, ते आमी 14 सॉल्टार आमी हे घातलेले, दुसरे MLA घातलेले आसा. What matters is most is there has to be a clear-cut statement from the Chief Minister that he is happy. That is very, very clear, and in return to the courts. विरेश, जेन्ना तुम्ही सगळ्यांचो सपोर्ट मागता तुमच्या प्रोटेस्टाक, जाल्यार आयज 2 आमदार हांगा दिसना. सो ते तुमच्या मुखेलमंत्री येयलो जाल्यार 33 जाणां घेवन येयल्लो, तांकां विचारलें ते तुमच्या वांगडा ना, ते तुमकां सपोर्ट करीत. तुमच्या वांगडा आशिल्ले न्हू. CM is not supporting you, but oppositions are supporting you. But 2 oppositions are not. Every time you don't expect. But are they with you? But are they with you? Everyone is with us. Because the way Vijay gave statement. Let's not fragment this. This is a movement. The movement, and let's not divert. Let us understand. He is on a hunger strike. He is on a hunger strike unto death. Let us respect the fact. And I believe, I also advise Viresh Bhatt that your press briefings have to be limited because your interaction, you have to conserve energy for Goa. This is what you are doing for Goa, and we need you for Goa. Yes. एरिया क्लियर करा. आणि बायटी घेता रे. सपोर्ट मारे
किती करता तुम्ही मारले माझे हांव हांवें सायडी ना असं मातशें प्लीज सगळे जाण भायर चला तू भितून राव प्लीज मातशें मातशें फॅना कडेन आहा ते मातशें सायडीक सरता ते हिंदीन रे He taught us educate. So today, in a non-violent way, keeping our Samvidhan, Constitution in mind, he has decided, although we tried to persuade him, that he should take care of his health as well. He's adamant. He's got the genes of his grandfather was a freedom fighter. So he's got that blood in his body. He's got that DNA. And I believe he's given a call. The Chief Minister came and visited him, but he gave a call that there has to be action against the police officer, terminate उसको करना है. दूसरा, in the village of Sirgaon Pade and in his constituency, 39A section, they need to be scrapped. Number 3, 39A in general in the state of Goa also needs to be scrapped. Number 4, the Advocate General has to give an affidavit in the respected courts that section has been scrapped. Number 5, the cabinet has to take a resolution and make sure that the Chief Minister announces that this particular section is scrapped. Number 6, he has appealed to the people of Goa, and we should pray for his good health. That God gives him the courage for what he is doing today. It is not easy. He is an elected representative. Despite being humiliated, despite being dragged, he is continuing and doing this for Goa. He has made an appeal to the government that they need to look into it very, very in detail and make sure they do these demands are passed. Otherwise, he said that the agitation will continue at a bigger, larger proportion all over the state. सीएम ने भी उनसे बात की, आप लोगों ने भी उनसे बात की, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, उनको सोशल एक्टिविस्ट ने भी उनको कन्विंस करने की कोशिश की उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स है बहुत खराब हो रही है, उसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द हंगर स्ट्राइक जो है वो खत्म कर दिया है. फिर भी विदेश मुल्क नहीं सुनते. तो अगर कल This is a fight for Goa. Goa is worth fighting for. So he's fighting for Goa. That is a call that he's taking. We tried to convince him for almost half an hour. We were sitting trying to convince him. It's going to take a toll on your health parameters are shifting, your blood parameters are shifting, you are not stable, but he wants to do it for Goa. So it is up to the people of Goa as well today to understand what is happening here rather than looking at visuals. I think we should all come here as Goenka, visit him, come here together to the call that is given by this movement, and I am quite sure, they might be once
हे ही जागृती जी पड जातली क्रांती पड जातली दिस इज द नीड ऑफ बिहार दिस इज नॉट डूइंग फॉर इज पर्सनल प्रॉफिट इज डूइंग दिस फॉर एवरी गोइंका दैट नीड्स दिस टू बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन अगर कल उनकी हेल्थ को ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल है। कल क्या होगा कल हम रहेगा या न रहेगा आप बोल सकते हो क्या कल किसने देखा है आज का लेकिन इस समय असेंबली सेशन भी आने वाला है तो अगर वहाँ पे और जिम्मेदारी इसकी सरकार के ऊपर है। ये सरकार को पता है मुख्यमंत्री आके पता है वो तो डॉक्टर है उसने इलाज कुछ नहीं किया आके बात करके गया इलाज तो कुछ करके जाने मांगता था कुछ नहीं किया खाली चाय पी के आया और इधर बात किया चला गया क्या किया लेकिन अगर ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी तो आने वाले दिनों में असेंबली सेशन भी है वहाँ पे वो आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि जो हेल्थ कंडीशन उनकी बहुत खराब हो रही है तो वहाँ पे फाइट कौन देगा असेंबली सेशन को 6 तारीख कितने दिन है असेंबली सेशन को 10 तारीख। तो अभी हमने जो बोला है लोगों के बीच में एक क्रोध है जो ये पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ है लोगों को लगता है कि ये तो चेंज होना ही है इन दिस मोमेंटम विल गेन ये बढ़ जाएगा हमें पता है इट इज़ ओनली एन अपील एज आई सेड एजुकेट एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज ये संविधान में हक है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है हमें ये ज्ञान दिया है जब हम लोग पढ़े हिस्ट्री बुक में पढ़े जब स्कूल में पढ़े तो ये हक आज ये जो ये है इट इज़ बिकॉज दिस फाइट इज नॉट ऑन वीरेश बोरकर इट इज़ ऑन अ बहुजन इट इज़ ऑन अ शेतकार इट इज़ ऑन अ मुंडकार इट इज़ ऑन एवरी गोइंकार टुडे व्हाट ही इज फाइटिंग फॉर गोवा द लीस्ट वी कैन डू इज दिस तो आई बिलीव दैट आप लोग के लिए भी ये फाइट कर रहे हैं आपको भी आगे ज़मीन नहीं मिलेगी गोवा में ज़मीन इतनी बढ़ चुकी है सबको ट्रबल हो जाएगी सबको ये लगता है शिकायत है सब आगे आके सबने ये बोलना है We just decided the scheme of things. What should be now? We are sitting down again. Now we are not leaving this. We are sitting down, planning. What should be the next step? How it should be taken? What should be the step? I believe that is something that I can't discuss with you. That's why all of us are going to now discuss about it. First of all that is required. Right now, I request all the NGOs, all the activists across the state of Goa, they might be out of the country, create awareness. This is not anyone's movement. This is a movement of a Goenka brother. First, his blood. Can you spot the difference? Nothing. We are Goenka. Goenka. Create awareness, maximize mobilization, what needs to be done, and clear guidelines that will be given by the forum, what is the next जेन्ना कोण मिस्टेक करता ती मिस्टेक करेक्ट जावपा जाय जरी तर एक पुलीस मिस्टेक करता मिसहँडल करता आपल्यागे ड्युटी सारको पाळना यू हॅव टू करेक्ट हिम तो कोणी जावं गोंयकार देखून जावं तो पुलीस बट यू हॅव टू करेक्ट हिम नुसता तो प्रोसिजर दिलो ताका लागून दिलो सो दीस इज नॉट डन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वट एवर द चीफ मिनिस्टर हॅज गिवन द प्रपोजल हियर वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल वी आर नॉट रेडी फॉर दिस एंड वी वॉन्ट 39A to be scrapped. How it is to be scrapped has already been spoken and this agitation is going to only go greater and greater. गोंयकारांका उल माता गेट रेडी जावाय आनी रेडी जावन घोट रावाय काकी हिंग येवन म्हाका सदां मुखार व्हडल्यान आनी म्हाका सदां हे सरकाराक दाखोवचें पडटलें की मुखार आमच्यान कितें करपाक तेंच्यांनी एक बील तयार केलं त्या बिलान हे सगळे जाता म्हणजे डिमांड करता ते सेटल जाता
ते बील म्हाका दिसता तेंच्यांनी तुमचे पर्यंत पाहिलं म्हणजे ते सगळ्याच आमदारांक मेळ्ळें ते बिलाचेर तुमचो तो बिल म्हाकाय तेमी पावती केला टू आवर ऑफिस स्टेप सेंड मी द बिल आय हॅव ऑल्सो ऑलरेडी अपलोडेड द बिल एंड आय हॅव ऑल्सो सेंड एन ईमेल हे हांवें 2 दीस पयले केल्ले सो इन द वीकेंड आय हॅड डन दॅट सो द बिल हॅज ऑलरेडी बी सबमिटेड फॉर द फर्स्ट सिटींग आनी दीस बिल हॅज बीन सबमिटेड विथ ऑल दीस येवपा खातीर सबमीट ऑलरेडी सबमिट केलें आनी म्हाका तो ऑन सॅटर्डे हांवें सबमिटेड टुडे इज ट्यूजडे सो ऑन सॅटर्डे हांवें सबमिटेड दीस बिल्स कित्याक बेगीन कित्याक सबमीट केल्ले कित्याक आमी हिंग येता न्ही वी आर ऑल बिझी ओवर हियर इट बिकम्स व्हेरी difficult to coordinate and check everything. So we had put it on the weekend only and we had made sure that the bills are already submitted. So the message is Justice Ferdinand bill आम्ही एक्सेप्ट केले आम्ही घातले आम्ही तेच भाशेन एक्सपेक्ट करता की ताणी घेवपा जाय आज 4 दीस जाले तोय येयलो ना आमी ते पर्सनली उलो मारलो तेणें येवचें हांव नको कित्याक येना तो बट ही शूड कम ओवर हियर ही शूड विजीट आय एम नॉट शुअर वेदर ही इज नॉट वेल और वट बट since we don't know about him I had also sent him a WhatsApp message. So we request him, he should come, he should also. Response, I did not see any reply. So I don't know whether he is not well, but definitely if he is well, he is hearing me out and he should come, he should intensify this movement and he should join hands because we are putting his bill, I'm already bill घातलेले. म्हणजे जे भाशेन सीएमान सांगले अश्योरन्स दिले लेट्स टॉक इन द असेंब्ली म्हणून There is no talk in that. No, but what is your advice to CM? There is no talk in the assembly. आम assembly उलोवन चोयले 39 आम तुकान भायर मारलो तो कानी उचे तेन्ना टॉक करपा जाय नासले आम अपोज करून ना तेन्ना असो नाही आम सगळे सेम ऑपोजिशन टॉक इन द असेंब्ली म्हणून वाय टॉक इन द असेंब्ली तो हिंग उपास आहा लोक हिंग सगळे एकठांय टॉक हियर गिव डिरेक्टिव्स हियर हाल कॅबिनेट आहा रातीचे बाजू युरीन सांगला तू राती को आपय मरे कॅबिनेट हां तुक जाय तो ना तुमको नाही no talking in the assembly. We want results here. We want results before going to the assembly. And लोकांकू हेंच जाय and going to लोकां हेंच जाय. Going to लोकां नाका ती assembly वचून हेंगे तमाशा चलयलो आनी आमकां मागीर उबान भायर उडयलेले. We do not want to face this embarrassment again and again. We want things to be resulted out now before the assembly starts and 39A has to be scrapped. ना जो movement intensify जातलो वो movement आत भायर वयतलो आमच्यांनी कांय करपा जावना. People are already hurt. लोकां वाज येलो सामान्य लोकां वाज येलो आपल्याक 100-200 स्क्वेअर मिटराचेर कितें बांदता जाल्यार गोंयकारा त्रास जाला आनी हेंक व्हड हिंगासून थिंगासून येताय आनी जाय तेच करीताय तो नाशिलो रे सगळ्यो गजाली मांडल्यो मागीर तुम्ही प्रोटेस्ट पयलो बिग नंबर बट नेक्स्ट नाव नेक्स्ट मरे एक सांगना सोना एक नेक्स्ट दाखयतले एक सांगना सोना रीड बिटवीन द लायन्स आम जायत उलयले तितून आनी जायत उलयले तितून सगळे आम सांगून दिला कितें करतले दे हॅव टू स्क्रॅप दीस हो मुवमेंट मुखार जे भाशेन वयतलो हेंक मरे हेंच ना दे डोंट हॅव एनी आयडिया हाव पीपल आर गोइंग टू गेट एजिटेटेड गांवान लोक मरे इतलो बोर्ड जातलो पीपल आर गोइंग टू गेट मॅड ऑन देम एंड यू सी वॉट्स गोइंग टू हॅपन जस्ट वेट एंड वॉच इफ दे डू नॉट टेक कॅबिनेट डिसिजन्स people are going to take them for a I don't know what to say but people are going to agitate everybody तेंगे supporter सगळ्यांगे supporter people do not like this trouble आम लोक जो आज त्रास भोगता 200 एक गाड घाता जाल्यार एक ते ट्रेड लायसन्स काडपा इतले त्रास बार केले आनी तेजे फाटल्यान देखून युनिफॉर्म घालून आसता ते हप्तो घेवपा पावताय तें कडेन पीपल हू आर अर्निंग 500 rupees 1000 rupees per day are suffering because of this system the whole system is in a mess this system has to be corrected and वो system correct करतो जाल्यार तेंगे एक लँग्वेज तेंगे लोकांगे लँग्वेज and going to लोकांक ready रावपा जाय you have to be ready and we all have to come out we have to make this protest successful by making sure 39A is correct बाबा तांबडो शर्ट एकाउंट सायडी Excuse me. एक्सक्यूज सगळ्यांक यो आमदार उसका 10-10 20 110 किलोमीटर 7,500
म्हाका सांगो ए रा ही बोडी आसा कितलो दाखवलं आधी किती हा